मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नावाचो वाद बरोच उफळून आयला। जीएमआर कंपनीन मोपा विमानतळाक न्यू गोवा मोपा विमानतळ अशें नाव दिला। भाऊसाहेबाक कुशीक काडपाचे यत्न केल्यात असो आरोप करत भाऊसाहेब बांदोडकार आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामांकरण समितीन सगळीकडे निषेध सभांचो जागर सुरू केला। मोपा भाऊसाहेब बांदोडकार आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरणाचो वाद तेंगशेर पावला। विमानतळाक नाव कितें दवरप हाचेर आरती परती मतां आसात, पूण 90% लोकांचो कौल सांगता भाऊसाहेबांचे नाव दिवचे। सयांचे मोहिमेंतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयला। भाऊंचे नाव दिले ना जाल्यार अख्खे गोंय पेटून उठतले, समितीन शिटकावणी दिल्या। कित्याक तुमकां फोर्स ना? रक्त तुमचे सगळे हाटले। विचारता तुमकां कित्याक तुमी उठनात? आमदार कित्याक उठना? सरपंच कित्याक उठनात? MLA कित्याक उठनात? ते चेअरमॅन आहात ते म्युनिसिपालिटी ते कित्याक उठनात? अरे करात मरे, आतां दीस इज अ रायट टायम सेव्ह करपाक। तुमचे पेडणे तालुकाचो पळय आसा मोपाच्या नांवान खरोखरच तुमी तुमचे पेडणे विकले। आतां एक निमाणो एक तुमकां एक असा अवसर आसा की बाबा मोपा जो पळय विमानतळ आसा ताचें नांव तुमी पयलीं खोडून काडात। तें न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आमकां नाका। आतां पळय आमी डेप्युटी कलेक्टरान निवेदन दिलां पळय की बाबा तें नांव आसा जें पळय टोटली इलिगल जें आसा ते सगळे बोर्ड आसल्या ते काडपाक लाय जातले बेगीन। टोटली अनलॉफुल। काय तो कसलो धाब्यार बसून आपणाक जाय तें करतात। काजी मारल्यो, लोकांची घरां मोडलीं, जाय तशें करप, जमनी घेवप, हें कितें चल्लां गोंयच्या सरकारान? हांव विचारता प्रमोद सावंत, बाबा तूं आमचो मरे मनीस, तूं गोंयचो आमच्याच लोकांचे अन्याय करता अशें? लोकांक घेवप थंय थोडे दीस यूज करप आनी त्या लोकांक भायर मारप। आय डिमांड, आमची समिती डिमांड करता नांव तर घालपाचें भाऊसाहेब बांदोडकारचें। समज म्हणटा घालना जाल्यार तूं कितें म्हणल्यार जन्मत घे लोकां कडल्यान। जशें गोंयाक तूं म्हणटाले महाराष्ट्रान घालपाक भाऊसाहेब बांदोडकारान हें केल्लें मरे म्हणून, आतां तुमी जन्मत घेयात मरे। म्हणल्यार ही बीजेपीची चाल आसा। पयलीं ते टेस्ट करतात लोकांक, बाबा ते उठतात काय ना ते तांकां खबर आसा। सगळे ओपोजिशनाक काबार गेले, आतां थोडे जे पळय कोण जाण आहा तेय ओगे रावतले, पण आमी ओगे रावचे नात। आमी स्पश्टपणान सांगतात, नामकरण समिती ओगी रावपाची ना तुमकां। तुमी कितें जाय तें करात। आमी आमच्या गोंयच्या लागून पेडणेक लागून झगडत रावतले। तर हे सगळे सर्वेचो जो कल आसा आणि आम्ही जे सर्वे म्हणजे लोकांचे सायनिंग मोहिमेचे जे आम्ही जे चालू केला तितून आमकां अशें जाणवला की जवळजवळ 80 ते 90% लोकांचो कल हो भाऊसाहेबा वाटेन आसा। भाऊसाहेबाचेच नाव ह्या एअरपोर्टाक पडपाक जाय। तर असो इतको लोकांचो एक संमती असताना आयज एकाएक हांगासर आमकां ह्या पेडण्याच्या हायवेर आणि मोपा एअरपोर्टाचेर असे फलक दिसले की न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा। हे आमकां पळोवन एकदम शॉकिंग जाले, कारण न्यू गोवा हे आता नवीन गोवा जे निर्माण केल्ले आसा, हे जीएमआर कंपनीन जे निर्माण केल्ले आसा, हेका हे न्यू गोवा निर्माण करपाक कोणी अधिकार दिलो हे आमकां जाणून घेवपाचे आसा। आणि हे जे नाव जे आसा तेंच्यांनी एअरपोर्टाक जे ठरयला, हे गोव्याचे नाव बदलपाचे अधिकार ह्या जीएमआर कंपनीक दिलो कोणी, आणि ह्या बाबतीत आयज गोंय म्हणटा ते सगळे पेटून उठतले हे आमकां खबर आसा। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर।